शेनवारा पडिल्ल्या आळमेळ्या पावसाक लागून वारें वेगुर्मेच्या कावंगळ वाठारांतल्या प्रमोद नायकांच्या घराचेर व्हडले कुसमीचें झाड पडून 20,000चे लुकसाण जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणुकथार वचून घराचेर पडिल्लें झाड कातरलें। सुमार 50 लाखांची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश मेळ्ळें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। आमकां जेन्ना सकाळीं कॉल येयलें, सकाळीं एक्झॅक्ट कॉल येयलें तेन्ना आमी जेन्ना 11ंक ड्युटेक चडले तेन्ना आमी पयस हांगा येयले 12ंक येयले। 12 गेल्यार एक झाड सारकें डेंजर परिस्थितीन तेंच्या घरार पडलेलें। तें बारीक बारीक कुडके करून त्यो ओडून गाडयेक लावन एक एक कुडको भायर काडलो आनी मातशें आतां क्लियर करता। घराचें नुकसाण एक्झॅक्ट अशें हें ना, म्हणल्यार एक 20,000 नुकसाण जालें। आनी सेव आमी जास्त केल्या, सेव 50 लाखाच्या वयर केल्या। राती पडिल्ल्या जोरदार पावसान आनी आयिल्ल्या वादळी वाऱ्यान फोंड्या तालुक्यांतल्या खुबशा वाठारांत नुकसाण जालां। आज सकाळीं हांगा वेरे वागुर्मे पंचायत वाठारांतल्या कावंगाळ ह्या गांवांत एका प्रमोद नायक हांच्या घराचेर मोठे व्हडलें कुसम्याचें झाड कोसळून त्यांच्या घराचें सुमार 20,000 रुपयांचें लुकसाण जालां। आनी ह्या संदर्भात फोंडेचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी दिल्या। हातूंत नक्की नुकसानीचो आंकडो कळूंक ना, पूण तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सद्या एक दुर्घटनेत तांणी जवळ जवळ 20 ते 30 लाखांची मालमत्ता वाचयली अशें ते म्हणटात। नुकसानीचो आंकडो 20,000चेर आसा अशें तेणी सांगलें। सावयच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक।